कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हरडोना एका घरात पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी चोरांनी फारायली। हे चोरयेचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला। तातूंत 3 जाण अनवळखी ती दुचाकी चोरून वरतना कॅप्चर जाला। हे चोरयेविशीं संबंधित दुचाकी धन्यान म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनात अनवळख्या आड कागाळ दाखल करून पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा। ते म्हटल्यार राती हांव सुपर मार्केटांत वचून येयलो शॉपिंग करून लास्ट येयलो आनी गाडी हाडून मागीर म्हाजे कंपाउंडार पार्क करून दवरली आनी गेट बंद केलो आनी हांव गेलो वयर। मागीर हांव सकाळीं म्हणजे त्या टायमा प्रमाणे हांव रातचो कमीत कमी 10-11 पासून आहा तो जागो, तो पासून गाडी आसा आनी सगळें आहा, कांय येना। आनी सकाळीं उठून 7 उठून पळय जाल्यार गेट उक्ती आहा आनी म्हाजी गाडी थंय ना। मग गाडी ना म्हणून हांव कितें केलें, इकडेन तिकडे सरावंडींग कोणी हालून बीन दवरल्या काय म्हटलें, दुखणून इकडेन तिकडे हें केल्या काय म्हटलें, म्हणून त्या प्रमाणे तो वचत गेलो तो हलदोच्या रोडाक गेलो मातसो फुडें एक 500 मिटराचेर। परतून दुसऱ्या रोडाक ते सायडीक गेलो पळोवपाक, परतून आनी खंय गेलो मागीर तो आमच्या भावा कडेन गेलो, थंय आहा काय कितें पळोवपाक, ते गाडी ना, सगळें हें करून ना। म्हणून आतां कितें करतलो, आतां लास्ट म्हणटा ऑप्शन कांय ना म्हटलें। ते प्रमाणे मागीर हांगासर आमचो कंट्री वायज स्टोराचेर सुपर हेचे आहा हे फुटेज पळोवया म्हटलें। तेणी म्हाका हेल्प केलो, इतको हेल्प केलो की यो पळय म्हणून हाडलें। तेणें हेल्प केलो आनी म्हाका सोदून आमी फुटेज सकाळच्या 4 आमकां फुटेज मेळ्ळी। ही गाडी हलदोच्या रोडारसून येयली आनी ते स्लो तेंची गेटी कडेन स्लो जाली, थंय स्लो जाली आनी सारकी डायरेक्ट येवन म्हाजे गेटी कडेन फुडल्यान उबी करून तेंच्यांनी गाडी चलयतालो पळय तो देंवलो, स्ट्रेट गेट ओपन केली आनी गाडये कडेन गेलो। गाडये कडेन गेलो आनी तो गाडी कितें करून ती स्टार्ट मारूंक पळयता, ते स्टार्ट मारूंक पळयता पळय तेजेर ती लायट दिसताली म्हाका, ती स्टार्ट मारूंक पळयता म्हणून। ती फुटेजेर पळयलें ते हांवें, तेजेर म्हाका कळ्ळें की गाडी कितें तरी करता फुटेजी प्रमाणे स्टार्ट मारूंक। तेणी तेजे कडेन जायना तरी तिसरो गेलो कित्याक ती गाडयेचे हांवें ते वायरींग सगळें चेंज केलें न्हू, ते ताका कॉम्प्लिकेटीव जालें आसतलें म्हणून ताका टायम गेलो। कमीत कमी 3 ते 4 मिनटां काडलीं हेंच्यांनी। आनी जे इतके प्रोफेशनल चोर आहा, वेल प्लॅन हे करून येयल्ले आसा, तांकां कळ्ळें आतां पळय होमकीत कडेन आहा हे आहा तें कळ्ळें कवळें, ते सगळे दीसभर इकडेन तिकडे भोंवन आसता आनी आमकां हे रोडाक बिजी रोडाक म्हणून ते कळना कोण केन्ना वयता, खंय वयता, कितें करूंक वयता तें आमकां कळना।